म्हणटत आनी एक कितें आहा, खूब पाटी आमी दास्तिनीच बुडोन आसा. आमी चडशीं फाटल्याच जिवितान ते आमकां आतांचें जिवीत कंट्रोल करता. आतां आमी हाजेरूच ना, ओ फुडलें आमी कितें करतलें फाल्यां ताचेरूच मन लावन आसा. एकूय आमचे लागीं कांय जायना. म्हणटच आमी खरेपणी ह्या वेळार आमचें तन मन धन लावन आमचो वावर करिना. हें चुकीचें. तर देव आमचें सगळें आसा जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आतां आमी सगळें करीत रावया आनी तातूंत आमकां शांती समाधान बरेपण मेळटलें. आनी एक कितें, रातची आमकां बरी झेम पडटली. जेन्ना आमी हे भाशेन वावुरता देवा बरोबर देव आमकां दादोसकाय हाडटा आनी शांती दिता. तर आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें भरोन येता. जशे भाशेन अलोयशियस गोंजागान म्हणलें, हांव देवा सगळें विरून वेतां, पिकळून वेतां. तेच भाशेन सुस्कार भायर सरतना सगळें आमचे भितर आसा तितलेंय देवा सगळें ओपून दिवया. ताचें सगळें आमी तें घालया आनी आमी जशे भाशेन साकर उदकान ओ चायेन दुदान घातली म्हणटत आनी फिरयली म्हणटत मागीर ती नाचशी जाता. ती त्या दुदान या पिवपान सारकी पिळगोन वेता. तेच भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येवं दी.